गोंय सोडून वादळ गुजराता कडेन नेटाच्या वाऱ्या सांगातान अचकीत पावसान दक्षिण गोंयांक भिजयले। दर्याचें उदक वाडलां। नुस्तें मारप्यांनी खबरदारी घेवची, वेधशाळेचो उलो। दोतोर प्रमोद सावंतांतलो मुख्यमंत्री सल्लो भायर। केंद्राचे धर्तेर गोंयांत सर्वसामान्यांक आरक्षण, शिक्षणीक मळार आनी नोकऱ्या खातीर जातलो लाव। गोवंत विभूषणाचो मुकुट दोतोर रामाणीच्या माथ्यार। गांवगिऱ्या वाठारात जन्मलो पूण संवसारभर जालो फामाद। नामनेचो न्यूरो सर्जन, थोडोसो लेखकूय भलायकेच्या प्रचारा खातीर जिवीतभर धांवता। सोनसड्यावेलो कोयराचेर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची नदर। फुडाराक उज्याचे अरिश्ट टाळपाक उपाय। सगळ्या प्रवेश मार्गांचेर बसयतले कॅमेरे। कुडतरेचो आमदार आनी मडगांव पालिकेचो फुडाकार। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। फुडल्या 24 वरांत गडगड आणि जोगलां सयत गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो। वेधशाळेन गोंयकारांक शादूर केल्यात। मात वादळान गोंयची शीम हुपून गुजराता कडेन प्रयाण केलां। सध्या गोंयच्या दर्यादेगांचेर उदक वाडलेलें आसा। नुस्तें मारप्यांनी दर्यांत वचपाचें धाडस करचें न्हय असोय उलो हवामान खात्यान मारला। गोंयचे वेधशाळेचो मुखेली डॉक्टर कृष्णमुर्ती पडगलवारान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें की दर्यांतल्यान येवपी वादळान गोंयाक साल्वार केला। सध्या हें वादळ गुजराता वटेन धांवपाक लागलां। दक्षिण गोंयांत पावस शिरशिल्लो, पूण फुडल्या कांय वरांत तो गोंयभर पडूं येता। तशेंच पावसा सांगातान दर वराक 55 किलोमीटर नेटाचो वारो येवं येता अशें ताणें म्हळां। Yeah, impact will be very severe and fishermen are advised not to enter into the coast or in the sea, and we have already issued the letters to the local administrative authorities to take the precautionary measure, and nobody should be allowed to go inside the sea. Already the measures have been taken. Cyclonic winds are going to affect for another 24 hours to Goa region, definitely, and from today to 24 hours, and further 24 hours there will be rain or thunder showers, and already we have given the weather warning to the ports and all authorities. वादळान पणजे मातशी आपली झलक दाखयली। फेरीबोट धक्क्या कडेन पार्क केल्ली एक कार उदक वाडिल्ल्यान मातशी बुडली। गाड़ी इधर था, ये पानी खींच के लेके गया। गाड़ी में तभी पानी नहीं था इधर, तभी पानी नहीं था बिल्कुल भी ना। ये पार्किंग थी, सारी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई थी पहले, और भी गाड़ियाँ थी पार्किंग करके यहीं घूम रहे थे। लेकिन आपको उधर ये पानी नहीं था, अभी आया गया पानी। पानी बिल्कुल भी नहीं था, वो नीचे तक पानी नहीं था, बहुत नीचे था पानी। अच्छा, ओके। और हमें तो मालूम नहीं, हम तो यहाँ के वाकिफ नहीं है, हमें ये नहीं पता कि समुद्र का पानी आ जाएगा। वेधशाळेचो मुखेली म्हणटा खरो पावसाळो 12 ते 15 जुना मजगती सुरू जातलो। पावस सध्या कर्नाटकात पावला, पूण गोंयांत येवपाक मातशें आडखळ जाल्या। वादळ निवाळे उपरांत पावस गोंयचे वाटेक लागतलो। The cyclonic circulation will move further. The advancement of the monsoon will be towards north, and it will definitely move forward after dissipation of this cyclone. Favorable situations are concerned. The Goa is going to get the monsoon or arrival of monsoon around 12 to 15 as per the present scenario. खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी। यान फुड्या सर्वसामान्य वर्गातल्या लोकांकूय 10% आरक्षण आसतले। सोमारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत तसो निर्णय घेतला, पूण नव्या आरक्षणाक अर्थीक परिस्थितीची मर्यादा दवरल्या। हे आरक्षण शिक्षणात तशेंच नोकऱ्यांतूय लागू जातले। कॅबिनेटाक कितें डिसिजन जालें? कॅबिनेटाक एक 4 डिसिजन जाले ते तुका मुद्दाम सगळ्यांक सांगता हांव। एक म्हणजे पयल्यान पयली डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनचे 4000 स्क्वेअर मिटर लँड डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडेन आशिल्ली काकोडा हांगासर, ती आमी संजय स्कुलाक ट्रान्सफर केला। संजय स्कुलाची बरी बिल्डींग, तो बरो प्रोजेक्ट जाता, काकोडा येता। एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा हें 15 जुलयच्यान सुरू जाता, टील फुडले कंटिन्युअसली तेज्या उपरांत चलतलें। 15 जुलयच्यान चलतलें। 9 तारीख ना, ती हेतून डेट BSc कडेन डिसायड जाता। ते टेंटेटिवली प्रपोज आसा, BSc कडेन डिसायड जाता। सेकंड, राज्याचो नवीन एजी जो आसा तो आज आमी अपॉयंट केल्लो आसा, एडवोकेट देविदास पांगम, तो नवीन एजी म्हणून ऑलरेडी आमी अपॉयंट केल्लो आसा। आनी फोर्थ आनी सगळ्यांत व्हडलें डिसिजन जें घेतलें तें इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन्स जे सेंट्रल पार्लमेंटान जे बील अमेंड केल्लें, तो बील जो आसा तो आज कॅबिनेटान जे आसा ताका एप्रुवल दिलें।
आमी ताका म्हणटा की कोणाची रिजर्वेशन खंयचीच डिस्टर्ब न करता OBC, SC, ST, फ्रीडम फायटर्स कोण फिजिकली डिजेबल्ड ह्या सगळ्यांची रिजर्वेशन ही तशीच उरतली. ते सोडून इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन इनकम लिमीट अप टू 8 lakhs हाच्या खातीर दोज वारी जनरल कॅटेगरी तांच्या खातीर हे आमी आतां ऑलरेडी आज पास केले कॅबिनेटान. अमेंडमेंट बारीक सारीक करच्यो पडटा तेजे इम्प्लिमेंट करचे आसत जाल्यार तेजे इम्प्लिमेंट अमेंडमेंट जो आसा त्यो येता ते हेका अमेंडमेंट नो इट इज फॉर द एड्युकेशन एंड फॉर द हांगासर जॉब. ताजो बेनिफीट जो आसा तो जनरल कॅटेगरींतल्या सगळ्या लोकांक मेळटलो म्हणजे मोठ्या पॉप्युलेशनाक मेळटलो म्हणपाक काय हरकत ना न्ही. आतां पर्यंत फक्त रिजर्व कॅटेगरींतल्या लोकांक मेळटलो. आतां उरलेल्या म्हणजे गोमंतकांतल्या सगळ्या जनरल लोकांक इवन जो मागीर ते आमचे क्रिश्चन भाव जावं न्ही, मुस्लीम भाव जावं न्ही, हिंदू कम्युनिटींतले जनरल कॅटेगरींतले लोक जावं न्ही. Our video journalist Sham Chari from Panaji. अंदूचो गोमंत विभूषण पुरस्कार दोतोर प्रेमानंद रामाणीक जाहीर जाला. दोतोर रामाणी हो फकत गोंयांतलोच बरो न्यूरो सर्जन न्हय तर ताणें संवसारभर नामना मेळयल्यात आनी गोंयचें नांव वयर काडलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलां. दोतोर रामाणी हाका हो पुरस्कार सप्टेंबरांत दितले. गोमंत विद्या विभूषण हो गोंयांतलो सर्वोच्च नागरी भोवमान. आपापल्या कामांनी देख दिणो वावर करतल्या निज गोंयकाराक दर वर्सा सरकार हो पुरस्कार भेटून तांच्या वावराचो भोवमान करता. अंदूचो गोमंत विद्या विभूषण पुरस्कार जैतवंत दोतोर प्रेमानंद रामाणी हो भारतांतलो एक फामाद न्यूरो सर्जन तशेंच तो गोंयचो एक नामनेचो लेखक. सध्या तो मुंबईच्या लीलावती हॉस्पिटलात वरिष्ठ न्यूरो स्पायनल सर्जन म्हूण काम करता. आतापर्यंत डॉक्टर अनिल काकोडकर हाका दिला, चार्ल्स कुरियन, डॉक्टर रघुनाथ माशेरकर, लंबार्ड मास्कारनेस आणि डॉक्टर लक्ष्मण पै हांकां आतापर्यंत दिल्ले. ह्या वर्साचो म्हणजे 2018 ह्या वर्साचो गोमंत विभूषण अवॉर्ड हाका नॉमिनेशन 6 लोकांचे आयिल्लें. ह्या 6 लोकांच्या मदीं डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी जे न्यूरो सर्जन्स आसात हांकां ऑलरेडी आत्ताच्या कमिटीन सिलेक्ट केल्ले आसा आनी आमी डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांकां हो गोमंत विभूषण 2018चो अवॉर्ड हो तांकां डिक्लेअर करता. तांकां 5 अवॉर्ड मेळ्ळा, नॅशनल लेवलाचे तांकां 5 मेळ्ळा आनी इंटरनॅशनल लेवलाचे तांकां 9 अवॉर्ड जे आसा ते मेळिल्ले आसा. हो सगळो क्रायटेरिया लक्षांत घेवन गोंय सरकारान ऑलरेडी म्हणजे गोमंत विभूषण 2018 खातीर डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी न्यूरो सर्जन, वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन इंडिया, नॉट ओन्ली इन इंडिया बट वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन द वर्ल्ड. आनी आमकां गोंयकारांक एक भोवमानाची गजाल म्हणजे तो खुद्द ते गोंयकार आसात, गोंयांत प्रत्येक वर्सा येता, आपलो फ्री कॅम्प आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली गोंया खातीर सदोदीत करीत आसता. ॲट प्रेझेंट ते मुंबय हांगासर आसात. ओके, ह्या अवॉर्डाचें फंक्शन केन्ना तरी सप्टेंबर म्हयन्यांत हें केन्ना तरी तांकां फंक्शन दिवपाचें जातलें. अवॉर्डाचें स्वरूप हें 5 लाख रुपयाचो धनादेश आनी अवॉर्ड ट्रॉफी अशा पद्दतीचें अवॉर्डाचें स्वरूप आसता. दर वर्सा हो अवॉर्ड दिलो वता. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. नुस्त्यावेल्या फॉर्मेलिनावेल्यान काँग्रेसीन राजकारण करचें न्हय, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हळां. हेर राज्यांतल्यान गोंयांत नुस्तें येता ताची 1 जूनासावन शिमांचेर तपासणी सुरू जाल्या. तशेंच आनीक एक राष्ट्रीय एजन्सी मार्फत ह्या नुस्त्याची रोखडीच तपासणी सुरू जातली अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगलां. गोंयांत सध्या नुस्तेमारीचेर बंदी आसा. ताका लागून हेर राज्यांतल्यान गोंयांत नुस्तें हाडपाचें प्रमाण वाडलां. ह्या नुस्त्याचेर फॉर्मेलिनाचो वापर करतात असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान आयतारा केल्लो. मुख्यमंत्र्यान हो आरोप भायर आयला. तो म्हणटा गोंयचे वखदां आनी प्रशासन तशेंच केंद्रीय एके अधिकारिणीक ही तपासणी करपाक नियुक्त करतले. हांवें आत्ताच मिटींग आमचे फिशरीज मिनिस्टर ऑनरेबल बाब विनोद पालेकर म्हाज्या बरोबर आसात. तेन्ना हांव ऑलरेडी FDA डायरेक्टर, ओके, आमचो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आनी कन्सर्न ऑफिसर्स हांच्या बरोबर मिटींग केली आनी ताज्या उपरांत तांचो हांवें रिपोर्टूय घेतलो. फाटले 1 जुनाच्यान फीश बॅन जाला, ताज्या उपरांत काही प्रमाणांत गोंयांत फीश इम्पोर्ट जाता. इम्पोर्ट जाल्लें फीश हें ऑलरेडी फाटले 10 दीस दोनूय चेकपोस्टाचेर पत्रादेवी आनी पोळे हें डेली चेक केलें वता. डेली तेजे रिपोर्ट जे आसा हे FDI कडेन आसा आमच्या. त्याच भायर जे मार्केटान वचून तेय चेक केले वता, ताजे रिपोर्ट आसा.
कोण तरी उठतलो आपूण खंयच्यान तरी रिपोर्ट केल्या म्हणटलो आनी ते खंय तरी पॉझिटिव्ह येयल्या म्हणटलो हें जावचें ना. जर करपाचें आसत तांच्यांनी रितसर तें फीश व्हरून FDA कडेन दिवपाचें, FDA ते चॅक करतले आनी तेंच्यांनी पॅरलल रिपोर्टां ते घेवचे. क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया हांचो एक थर्ड एजन्सी जी आसा ती अपॉयंट करपाची म्हटलेली. ताजी काही मातशी फायल पेंडींग उरयल्ली बट ती फाल्यां भितर हांव क्लियर करता. चडांत चड एक 2 दिसां भितर म्हणजे तिसरें अजून एक दुसरें चेकअप जें आसा क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया हें हांव इन प्लेस करता सो दॅट लोकांचो दुबाव जो आसा हो मात सुद्दां वयचें न्ही. गोंयकारांक बरें नुस्तें दिवचें हेजी आमकां काळजी आसा. गोंयकारांच्या मनान बेश्टो साशंका निर्माण करून कन्फ्युजन कोणी करचें न्ही. नुस्त्याच्या विशयाचेर तरी राजकारण करचें न्ही. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. निरोगी भलायकेक योगा शिवाय पर्याय ना. फुडल्या वर्सा सावन गोंयांतल्या शाळा आनी कॉलेजींनी योग प्रशिक्षण शिक्षणीक अभ्यासक्रमाचो भाग जातलो. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान तशें सांगलां. संरक्षण दळांतय योगाचें प्रशिक्षण दिवपाक सुरवात केल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. वास्कोतल्या गोवा शिप यार्डाची केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान पळोवणी केली. त्यावेळार तो उलयतालो. गोंयांत योग शैक्षणीक अभ्यासक्रमांत लावपा खातीर मानव संसाधन विकास मंत्रालयाक प्रस्ताव दिला. प्रस्ताव मान्य जातकच रोखडोच विशय शारिरीक शिक्षण विशयांतर्गत शाळा कॉलेजींनी लायतले अशें श्रीपाद नायकान सांगलें. 21 जूनाक रांची झारखंड आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या वेळार हजर रावतलो अशी माहिती ताणें दिली. तर आज आमी जवळजवळ 1,12,500 वेलनेस सेंटर करतात. तातूंत योगाची वेलनेस सेंटर आसतली. प्रत्येक तालुक्याक योग शिकोवपाची वेवस्था ह्या ठिकाणी करतले आनी लोकांक ती सोय उपलब्ध करून दिता ह्या वेलनेस सेंटरच्या माध्यमातून. त्यामुळे संपूर्ण देशांत योग हो चालूच उरतो. कारण रांची हे कॅपिटल सिटी आसा आनी त्यामुळे 21 जुनाक जो कार्यक्रम जातलो मेन ह्या देशांत तो थंय जातलो. बाकीचे आपापल्या स्टेटींनी कार्यक्रम राज्य सरकार आपल्या वतीच्यान करता. प्रायम मिनिस्टर आसतले. प्रायम मिनिस्टर रांचीर आसतो. ती दिल्ली कॅपिटलान केला. मागीर 4 स्टेटींनी उत्तर प्रदेश मागीर देहरादून उत्तराखंडान केलो. मागीर वेगवेगळ्या ठिकाणी जे आसा ते हांवें केले. मागीर मदीं चंडीगडाक केलो 4 जाले. आनी प्रत्येक स्टेटीक गेल्यार ताची अवेरनेस इल्लो वाडटा बरें जाता. त्यामुळे प्रत्येक स्टेटीन व्हरप ते एक वर्साचो कार्यक्रम तो वेगवेगळ्या स्टेटीन ताचो उद्देश इतले चार्जींग जाता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सोन सड्यावयलो कोयर आतां CCTV कॅमेऱ्यांनी बंदिस्त जातलो. तसो निर्णय मडगांव पालिकेन घेतला. फुडाराक कोयराक उजो लागलो जाल्यार चट करून मतींत येवपा खातीर हो कॅमेऱ्यांचो उपाय. सोन सड्यार प्रवेश करपाच्या सगळ्या वाटांचेर हे कॅमेरे लायतले. कोयराचो दोंगर सोन सड्यार पेटिल्लो तरी धोरान घुसपटले ते साश्टीकार. ह्या कोयराची वेवस्था मडगांव पालिका पळयता तरी ही सुवात येता कुडतरी मतदारसंघात. आपल्या मतदारांची काळजी घेवपा खातीर कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसाय आनी पालिका मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायकाक सोमारा मेळ्ळो. साबार विशयांचेर भासाभास केल्या उपरांत CCTV कॅमेऱ्यांचो रामबाण उपाय तांणी सोदून काडलो. So we are joining together to see that segregation takes place. So I have put forward certain questions. I have put them तुगे एक रिवॉर्ड तुम्ही segregate केले उल्लो कित केला. So that process is going on. So I am going to be after them. Second thing, तुगेले तेंका mulching machines जाय, तेंका आनी कित जाय, all those issues I am bringing notice to the departments wherever possible. आता my job will be to see that this is done. Second, to go and have another HPCC for the follow up. And जोपर्यंत काम स्टार्ट जायना आमगे मुगे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. आता डम्प सील करपा जायो. डम्प सील जातरी तें जावपा जाय. सो बेसिकली हें सगळें करपाक आय हॅव डिसायडेड टू कम एवरी 2 days टू द म्युनिसिपालिटी. दिस इज नॉट अ प्रेशर टॅक्टीक बट इट इज इन माय इंट्रस्ट and in my people's interest I will come, because without which हें येयले बरोबर मुगे मुखार वचपाना. Instead of I have also instructed the engineers that by tomorrow I want CCTV cameras to be installed at Sansoda near the entry points. At least 3 CCTV cameras to be installed. ही एक सर्वे केल्ली आसा आनी थंय आमी कंपोस्टर बायो कंपोस्टर बसोवपाचो ठरयला. 1-2 टनाचो आमकां गांधी मार्केटाक पुरो जातलो.
पूण त्या कंपोस्टरा बरोबर बिकॉज इट इज अ व्हेरी हाय मॉइश्चर आशिल्ली गार्बेज ती बिकॉज इट्स मोर वेजिटेबल्स तर थंय एक तो ताका आमी कितें म्हणटात जाणा डिह्युमिडिफायर ऑर समथींग आय थिंक देर इज अ टेक्निकल नेम फॉर इट वेर एज द you have to also have that unit whereby the moisture is squeezed out from that and then it is put into the composter. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. मुरगांव वाठारांतली पावसा पयलींची कामां ह्या सप्तकांत सोंपतलीं. पालिका मंडळ आनी वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा हांची संयुक्त बसका जाल्या उपरांत पालिकेन हें जाहीर केलां. हुंवार येवपा सारकी स्थिती ज्या सुवातींनी आसा त्या सुवातांचेर चड लक्ष केंद्रीत करप अशें हे बसकेंत थारलें. माता स्कुला कडलो वाठार, मांगोर हिल, 21 आनी 22 प्रभाग ह्या वाश्कोंतल्या सुवातांनी पावसांत मोठ्या प्रमाणात उदक आडावन उरिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती येता. ताका लागून पालिकेन ह्या वाठारांनी चड लक्ष दिवपाचें थारायलां. We have already tendered a work into 2 groups. We have 25 wards in Murmuga Municipal Council. One agency is given ward number 1 to 12, and the second agency given 13 to 25. They have already started the work, and as per the first gang, as per the report I have received, 1 to 12, the gang has already completed the work, except some work in 2 wards, ward number 7 and ward number 12. And in the second agency, they too have already started the work, and 2 wards are remaining. For the past few years, Vasco has no major flooding. That is the reason that I had a review meeting with the Water Resources and Municipal Council. So whatever shortfall that there, I have told them to do within a week, within 3 or 4 days. We have got low-lying areas like Diana, Naimode, Urule, those areas. So I have asked them to stress more on the low-lying areas first. Okay. And one more thing I said, Sapta also is there. Sapta time nala flooding zada. Sapta time. Every आता ते गटर साफ करून दे. जसे जाय असलेले काम तसे काम वास्कोन जावंक ना. वास्कोन जेन्ना कार्लोस आल्मेदा जे आपण लक्ष लावन काम करतालो तेन्ना अजून पासून वास्कोन फ्लडिंग ही जावंक ना. आनी म्हाका दिसता आतां जे तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीन जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर कोणाक गटर क्लीन करपाक दिल्लेलो आसा ते मेजर प्रायोरिटीचे जाग्यार आहा पळय त्या जाग्यार करूंकूच ना. ज्या जाग्यार आपले कावन्सिलर आसा किंवा खंयसर आहा ते थंयच काम चाललेलें आसा. आमी अशें केन्नाच पळोवंक नासले. आमी प्रायोरिटी पयलेली खंय फ्लड जाता पळय थंयसर. आयज तुमकां सांगूंक सोदता हांव, तुमी एवरी इयर तुमी पळयता आसले माता स्कुला कडेन भुरग्यांक वचपाक जाय थंय उदीक भरता. आवर लेडी ऑफ कॅन्डलेरिया थंय उदीक भरता. हांगा म्युनिसिपल क्वॉर्टर्स पुलीस क्वॉर्टर्सा कडेन थंय उदीक भरता. HQ आहा थंयसर उदीक भरता. व्हॉलांत आहा थंयसर उदीक भरता बस स्टँडा कडेन. हे प्रायोरिटीचेर करपाक जाय आनी हे पळोवपाक गेल्यार आजून काम स्टार्ट करूंक. वाश्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पर्राच्या शेतांतल्यान लायटीचे खांबे व्हरपाक शेतकारांनी विरोध केला. शेतांत खांबे पुरचे आदीं वीज खात्यान आमकां विचारूंकूच ना असो तांचो आरोप. खांब्यावयल्यान लायटी वायरी ओडल्यार फुडाराक आमकां त्रास जावं येता अशें ते सांगतात. पर्राच्या शेतांतल्यान लायटीचे खांबे व्हरपा आदीं थळाव्या शेतकारांक कळोवंकय ना आनी कोणाची NOC घेवंक ना अशें तांचें म्हणणें. थळाव्या शेतकारांनी पर्रा पंचायतीक ते विशीं कळयल्या उपरांत लोकांक ताचे कसलेच तरेचे त्रास जावचे नात हाची आमी जतनाय घेतले अशें वीज खात्यान सांगलें. पूण कापणी जाल्या उपरांत लायटीचे खांबे घालपाक सुरवात केल्ल्यान लोकांक कोर्टान वचपा बगर पर्याय उरूंक ना अशें ते म्हणटात. जुनान सगळो पावस जालो आमी सोजमले हे रूट चेंज करतले म्हणून पळय जाल्यार आमचे हे लुवन जाल्या उपरांत आफ्टर हार्वेस्टिंग दे केम बॅक स्टार्टेड डुईंग सेम थिंग. कोणे मारूंक लागले. आमी काडले आनी हायकोर्टाक गेले. हायकोर्टान सबस्टिट्यूट केली कलेक्टरान केस. 3 जुनार केस हाडली 31 हाडली. दुसरे दिसात ऑर्डर दिता. आमचो गव्हर्मेंट सांगता शेतां करात म्हणून आनी अहें करून आमचो गव्हर्मेंट आज शेतकारांक फसयता. थळावो आमदार मायकल लोबन मात वीज खात्याची बाजू घेतल्या. वीज खात्यान योग्य तरेनच लायनी ओडपाक सुरवात केले अशें ताचें म्हणणें. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याने तांकां परवानगी दिल्ल्याचें तो सांगता. हें काम आडावचें न्हय. 6 म्हयन्या उपरांत जमनी पोंदच्यान केबल व्हरतले अशें मायकलान लोकांक सांगलें. The farmers are genuine. They are doing the farms every year ती शेतां लायता. आतां थिंगासोर पोल येतले आनी ते म्हणटा आमकां ट्रॅक्टर व्हरपाक त्रास जातले. जे लोकांनी एनक्रोच केला ऑन PWD लँड, ऑन गव्हर्मेंट एक्वायर्ड लँड, दॅट इज 3 meters which was acquired. So I'll break the compound walls and shift it at the side and give it to the
द प्लेस टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू ले द केबल. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. राज्यात आनीक कांय केंद्रीय उद्देगीक प्रकल्प हाडपाक यत्न करतलो नवनिर्वाचित संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान म्हळां. सोमारा ताणें वास्कोच्या गोंय शिपयार्डाक भेट दिली. संरक्षण मंत्रालयान बोटी बांदपाची कांय कामां शिपयार्डाक दिल्यांत. ताची ताणें पळोवणी केली. उपरांत ताणें नव्या प्रकल्पाची घोशणा केली. संरक्षण मंत्री श्रीपाद नायकान सोमारा वास्कोच्या गोवा शिप यार्डाची पळोवणी केली. राज्य सरकाराक ह्या आदी समज जाल्ल्या केंद्रीय प्रकल्पांचो ताणें नियाळ घेतलो. तातूंत गोवा शिप यार्डाचोय आस्पाव आसा. कांय नव्या केंद्रीय प्रकल्पांक मान्यताय दितले. हे प्रकल्प राज्याचे अर्थवेवस्थेन भर घालतले अशेंय श्रीपाद नायकान सांगलें. सगळे तरेचो सपोर्ट मेळटली जे सगळ्या जे प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट जे गोवा शिपयार्डान आसात ते तरी मातशे फाटीं फुडें जातात. ताका बेगिना बेगीन हें दिवपाचें मदत करपाचें काम करता. मिनिस्ट्री म्हणून तांकां मदत करपाचें काम ऑर्डरी जास्तीत जास्त ऑर्डर जावपाची मागीर नेवीची आसतल्यो किंवा कोस्ट गार्डाच्यो आसतल्यो ज्यो इंडिया गव्हर्मेंटा भितर ज्यो काही हे आसा थंय त्यो मेळून दिवपाचें आमी काम करता. आज रशिया आसतले श्रीलंका आसतले ज्यो आमच्यो नेबरींग कंट्री आसा हांचे जास्तीत जास्त थंयच्यान ऑर्डरी मेळपाचें काम सुद्दां. वी रिक्वायर मोर ऑर्डर्स. गोवा शिपयार्ड स्ट्रेंथ इज मोर. लेबर आर डूइंग very well here. Management is very well. Only the order they require is to, they want the work. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. ओनूची युनायटेड राष्ट्रीय खेळा सर्त सोमारच्यान म्हापशेच्या पेडा खेळा मैदानार सुरू जाल्या. सर्तींतले कांय सामने पणजे डॉन बॉस्कोच्या मैदानार जातले. हे सर्तींत देशभरांतली 26 राज्यां वांटेकार जाल्यात. 2 दिसाचे सर्तीचो मंगळारा समारोप जातलो. संयुक्त भारतीय खेळ फाउंडेशनाचो अध्यक्ष पंकज गवळे आणि ह्याच फाउंडेशनाचो महासचिव शिव तिवारी हांणी पेडेच्या खेळा संकुलाताचें उक्तावण केलें. संयुक्त भारतीय खेळ फाउंडेशन आणि इंदू श्री ऑर्गनायझेशन इंडिया हांणी ताचें आयोजन केलां. सुमार 28 वेगवेगळ्या खेळांनी 26 राज्यांतले खेळगडे वांटो घेतले. पणजेचे डॉन बॉस्को स्कूल आणि पेडे म्हापशेच्या खेळा संकुलात ह्यो गेमी जातल्यो. फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, बुद्धिबळ, किक बॉक्सिंग, जुडो, रेसलिंग, वुशू, रोल बॉल, बॅडमिंटन, योग सारकिल्या खेळांचो तातूंत आस्पाव आसा. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.